आकाशवाणी पणजी ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन आयचो वाटो इलेक्टोरल लिटरसी क्लब. नमस्कार. आयकुप्यानो येवकार तुमकां सगळ्यांक. मतदाता जंक्शन कार्यावळीत सशक्त लोकशायेच्या वाटचालीन आमची वेंचणुकीची यात्रा निरंतर चालू आसा. लोकशायेच्या ह्या उत्सवात केन्ना ना केन्ना खंय ना खंय वेंचणुकीची तयारी चालू आसा. आनी ह्या यज्ञान पूर्वोत्तराच्या कांय राज्याची पाळी आयिल्ली आसा. बरोबर, मेघालय, नागालँड आणि त्रिपुराच्या विधानसभा वेंचणुकेचेर नदर रोखिल्ली आसा. आनी थंयच्या मतदाराचेर व्हड जबाबदारी आसा. आणि म्हणूनच ह्या जंक्शनाचेर आयिल्ली आमची स्वारी आसा. चलात आता कसली वाट पळयतात. मंच तयार आसा. हय तर हातच्या कांकणाक आरसो कित्याक? भारती, शिकलेल्या मनशा खातीर सगळें सोंपें जाता न्हय. कठीण आशिल्ले सोपे करपाक सदांच नवे नवे मार्ग काडचे पडटात. हे लक्षात घेवन वेंचणूक आयोगान भारतासारख्या महान देशात लोकशायेची बुन्याद आनीकय घट करपाच्या हौयेसान मतदात्यांक आपल्या ह्या संविधानीक अधिकाराच्या दिकेन आनीकय जागरूक करपाक इलेक्टोरल लिटरसी क्लब म्हळ्यारच ELCचो कॉन्सेप्ट 2018 वर्सा लागू केल्लो. सामकें बरोबर भारती. आनी ह्या क्लबाचे म्हत्वपूर्ण घटक आसात इश्कोलांनी आनी कॉलेजींनी आशिल्ले साक्षरताय क्लब आनी इश्कोला भायर गांवांनी इश्कोलांनी शिकनाशिल्ल्यां खातीर वेंचणूक पाठशाला. तांचे खातीर जे औपचारीक शिक्षणा कडसून पयस आसात. मतदार जागृताय फोरम उद्देगांच्या प्रतिश्ठानांनी हाडून लोकांची वोट दिवपाची चेतना वाडयतात. अशा सगळ्यान पयल्या पाठशाळेच्या भोंवडेर जी खूपच वेगळी आसा, कारण ती पाठशाला आसा वेंचणूक पाठशाळा. ते पळय येतात वेंचणूक काका. वेंचणूक काका, आता तुम्ही भारतीची जिज्ञासा थंड करात. हांव एक ब्रेक घेता. पात्रांव, तूं खंय चल्लो? थोडे गिन्यान तूंय बी जोड मरे. चला, अशा एका सुवातेचेर या जंय वेंचणूक पाठशाळेचें आयोजन चल्लां. आनी हांगा आमचे कल्पनाबाई सांगता पाठशाळेचे नेम. जसो तुमचो हुकूम काका. पूण पयलीं घेवया एक अल्पविराम. कल्पनाबाई, हांव चिंत्तालो आमच्या गांवांत एक अशी वेवस्था केल्यार कशें जंय लोकांच्या मदीं मतदाना संबंदीत जनजागृताय जावन सगळ्या मदीं मतदान करपाची आवड आनी उर्बा भरतली. सरपंच बाब, तुम्ही म्हज्या मनातले उलयले. हांव ह्या फावट गांवांत हेच खातीर आयिल्ले की हांगा वेंचणूक पाठशाळे संबंदी उलोवणी जावंक शकची. कल्पनाबाई, बऱ्या कामाक उगत कित्याक? तूं सांग, हांव सगळ्यो तयारी करतां. बरें तर सरपंच बाब, बोर्ड मार्कर दियात. हांव सगळ्यो गरजेच्यो गजाली हांगा बरयतां. हें बरें जातलें. हो गे मार्कर. फाल्यां हांव वचचे पयलीं तुमचे वांगडा हांगचे BLO म्हळ्यार बूथ लेवल ऑफिसर वा ELC खातीर नोंद जाल्ले व्यक्ती वा अधिकाऱ्याक मेळपाक वतले. ते ह्या पाठशाळेचे तयारीत आमकां मजत करतले. आनी हय, गांवच्या अशा लोकांची वळेरी तयार दवरात जाणी कसलेंच औपचारीक शिक्षण घेतिल्लें ना वा शाळा कॉलेजीन गेल्ले नात. ही पाठशाळा तांचे खातीर खूब उपेगी थारतली. हय कल्पना, हांव तयारी करतां. हें बेस बरें जातलें. वांगडा आनीक लोकांक आनी तरणाट्यांक आपोवया. तांच्याय कामाच्यो गजाली जातल्यो. हय हय, ह्या पाठशाळेन 14 ते 17 वर्सां मदले फुडाराचे मतदाता आनी 18 ते 19 वर्साचे नवे मतदाता योग्य आसात. ह्या समूहाची बांधणी करतना
सगळ्या समुदायांचो समावेश आसपाक जाय ही लक्षांत दवरपाची गजाल. ही बरोबर गजाल. खऱ्यांनीच ELCचो आवाठ व्यापक आसा. हय सरपंच बाब, फुडाराच्या आनी नव्या वोटरांक खातीर ELC खरेंच म्हत्वाचें आसा. हाका आमी 4 म्हत्वपूर्ण भागांनी वांटपाक शकतात. खंयचे वाटे कल्पना बाय? ELC हातून सेकंडरी आनी सिनियर सेकंडरी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांक नदरेन घेतात. दुसरो ELC न्यू वोटर्स वा नवे मतदार जे कॉलेजीन आनी युनिव्हर्सिटीन विद्यार्थी आसात. तिसरो वेंचणूक पाठशाळा जी औपचारीक शिक्षणाच्या वेवस्थेच्या भायर आसा. आनी चवथो घटक आसा वोटर अवेअरनेस फोरम वा वोटर जागृताय माची जी विभागांनी, उद्यमांनी आनी सरकारी तशेंच बिन सरकारी संस्थांनी तयार जाल्ली आसता. कल्पना बाय, ह्या ELCची रिसोर्स गायड सुद्धा आसतली न्हय? समजिकायेच्यो गजाली केली पळय. हय, वेंचणूक आयोगान ह्या गजालीचेर पुराय लक्ष घाला. ह्या क्लबान वेंचणुके कडेन जुळिल्ले प्रेरक काणयो, गितां, नाटकां, कॉमिक ड्रॉइंगाची 8 पुस्तकां, वेंचणूक नेमाचेर आधारीत लुडो, तंबोला सारके खेळय बी सामील आसात. अच्छा. म्हळ्यार खेळांतल्यान माहितीचो प्रसार अशी उमळशीक वाडोवपी वेवस्था आसता. वा. आनी ह्या खेळाचे आनी कामाचे नेतृत्व करप्याक म्हणटात मतदाता प्रशिक्षक. कल्पना बाय, इलेक्टोरल लिटरसी क्लब म्हळ्यार निर्वाचक साक्षरता क्लबा बद्दल सांगपाक आमी सगळीं मेळून पुराय यत्न करतले. जातूंतल्यान जागृताय वाडपाक वाव मेळटलो. आनी हातून सगळ्यांचो हातभार लागप गरजेचो आसा. बरोबर तुमचे. खूब खूब धन्यवाद कल्पना बाय. कितें भारत भारती, कशें जालें? बरें बरें जालें जालें वेंचणूक काका. तर आतां फुडें कितें चिंतलां? आता वेळ आयला अशाच एका इलेक्टोरल लिटरसी क्लबात वचपाचो, जो एका सरकारी शाळेत केल्ल्या कामाबद्दल सांगून आमच्या गिन्यानात भर घालतलो. आणि हे जातले कशें? आणि कशें आमकां एके शाळेत वचचें पडटलें. हांव तरी तयार आसा बाबा. सांगात खंय वचपाचें? येयात, आमी सगळीं या. ही पळय आमी पावली ह्या शाळेत. तो क्लासरूम पळय. कितें चर्चा चल्ल्या दिसता टिचर आनी विद्यार्थ्यां मदीं. येयात, आयकुया कितें तें. तुम्ही सगळीं मातशें लक्ष दिवन आयकात. हो विशय तुमच्या फुडाराचो आसा. आयज सामान्य गिन्यानाच्या वर्गांत आमी जाणून घेतले एका अशा क्लबा बद्दल जंय खेळ आनी म्हायती वांगडा आसात. आनी हो असो क्लब आसा जातून वांटेकार जातले तुमी भुरगे. कारण देशाच्या फुडाराची चावी तुमच्याच तर हातान आसा. पळयात, आमच्या इस्कॉलांत एक ELC म्हळ्यार इलेक्टोरल लिटरसी क्लब सुरू जातलो. आनी सांगपाचें म्हळ्यार क्लास 9वी, 10वी, 11वी आनी 12वीची भुरगीं ह्या क्लबाचे सदस्य जातली. आणि ह्या क्लबाची कामां कितें आसतली सर? पळय गौरव, तुमी सगळीं आतां आसात किशोरावस्थेत म्हळ्यार टिनेजीत. बेगीनच तुमी 18 वर्सांची जातली काय ना? आनी 18 वर्सांचे जातकूच तुमी मतदानाचो हक्क निभोवपाक म्हळ्यार वोट घालपाक लायक जातले. अशे तरेन तुमी सगळे जाले फुडाराचे मतदार. हांवूय बी ह्या ELC क्लबाचो भाग जावंक सोदता. पूण म्हाका वायट दिसता की म्हजे दीदी इत्सा आसून लेगीत हातून वांटो घेवंक शकचे ना. कारण ते खंयच्याच इस्कॉलान वचूंक ना आनी शिकूंकूय बीन ना. ना साक्षीबाई, अशें मात्तूय ना. ह्या क्लबांत अशीं भुरगीं शामील जावंक शकता जी केन्ना इस्कॉलाक वचूंक ना वा जाका बरोवंक वा वाचूंक कळना. तर तूं काळजी करनाका. तुजे दीदी बी ELC क्लबान वांटो घेवपाक शकता वेंचणूक पाठशाळेच्या माध्यमान. तर तशें जाल्यार अशे लोक ह्या क्लबा कडेन जोडपाक शकतात हय, इलेक्टोरल क्लबा कडेन. जे 18 वर्साचे जाल्यात आनी कॉलेजीन शिकतात. हय, कित्याक ना? तेवूय आमचे नवे मतदार आसात आनी तांकां तांच्या मताच्या अधिकारा कडेन जागरूक करूंक आनी उर्बा दिवंक वेंचणूक आयोग बरोच सक्रीय आसता. भुरग्यानो, ह्या क्लबाक अशा उद्देशान तयार करतात की इस्कॉला कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां पासून समाजाच्या दर एक आंगाक, समुहाक आनी समुदायाक तांच्या ह्या अमूल्य अधिकाराचे बरोबर गिन्यान पावचे आनी देशाक विकासाचे दिकेन व्हरपाक अशा उमेदवाराक वेंचून हाडपाक जाय
जो आमच्या देशांत लोकशायेक एक नवें बळगें दितलो. म्हणून आमकां आमचो मताधिकार पुराय जापसालदारकी आनी समजिकायेन करपाक जाय. सर, ह्या क्लबाच्यो कार्यावळी कितें आसतल्यो? सांगता पळयात, कार्यावळी वर्सयभर चालू आसतल्यो, जातूंत निर्वाचनाचेर आदारिल्लीं फिल्मां, तांचेर परिचर्चा, ग्राम पंचायतीची भोंवडी, नाटकुली आनी वोटिंगाचेर आदारिल्ले खेळ बी आसतले. हे तुमी बरें सांगले सर, मज्जा आयली. मनोरंजन आनी गिन्यानय बी. हातूंत आनिकूय गजाली आसता, जशे वेंचणूक पत्रिका तयार करप, वोटर क्विज कॉन्टेस्ट, मॉडेल मतदान, वर्णावली, मतदानाच्या पावण्याचेर आदारिल्ले खेळ, जशे की आपले बॅलॉट करप, यात नोंदणी करात बी. अरे वा. तुमकां हे सगळें फकत आपल्या शाळेंत न्हय, जाल्यार जे कितें शिकतली ते फुडाराक आपल्या देशाचे लोकशायेचे वेवस्थेत आपलो सक्रीय वांटो घेवन सिद्ध करचें पडटलें. तयार आसात तुमी देशाचे सच्चे वोटर जावपाक? हय सर. मज्जा आयली ह्या क्लासीन. मजा तर आयली. आता वेळ आयला तांचे उलोवप आयकुपाचो, ज्यांनी आपल्या शाळेत ELCची पुराय वेवस्था केल्या. या आयकुया. मेरा नाम मोहम्मद अरशद खान है. मैं हरियाणा के नूह ज़िले में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहा हूँ. हमारा स्कूल क्योंकि एक ऐसे इलाके में है जहाँ शिक्षा की बहुत कमी रही है और इसीलिए यहाँ के लोग मतदान को लेकर ज़्यादा सजग और जागरूक नहीं हैं. इसी मद्देनज़र यहाँ ELC की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी कदम था. हमने अपने स्कूल के बच्चों को पहले इस क्लब से जोड़ा. चुनाव आयोग के ज़रिए सालाना गतिविधियों के मुताबिक स्कूल के पाठ्यक्रम को तैयार किया, जिसके तहत हर महीने चुनाव और मतदान से जुड़ी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं. अभी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हमारे स्कूल में छात्रों ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. स्कूल में टाइम टू टाइम चुनावी गतिविधियों जैसे मतदाता सूची की तैयारी, मतदाता सूची का पंजीकरण वगैरह को इनेक्ट भी किया जाता है. बच्चे स्किट में भी हिस्सा लेते हैं. ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें बैलेट पेपर को डिज़ाइन करना, EVM, VVPAT, नोटा से जुड़े क्विज कंपटीशन, चुनाव और मतदान पर आधारित लूडो, तंबोला जैसे खेल भी आयोजित किए जाते हैं. हम सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर ग्राम पंचायतों में भी बच्चों को लेकर जाते हैं, जहां वो आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करते हैं. भारत आणि भारती, तुमकां सांगू, वोटर अवेअरनेस फोरमाच्या मार्फत हे ELC क्लब सरकारी आणि बिनसरकारी कार्यालयांनी बी सक्रिय उरतात. भारती, आता वेळ आयला फाटल्या एपिसोडान विचारिल्ल्या प्रश्नाची बरोबर जाप दिवपी जैतिवंत आयकुप्याचे नाव घोषित करपाचो. फाटले फावट प्रश्न विचारिल्लो तो असो: मतदाराच्या सुविधे खातीर साधारणपणान मतदान केंद्र वा बूथ खंयच्या मजल्यार तयार करतात? आणि ह्या प्रश्नाची बरोबर जाप आसा तळ मजल्यार, म्हळ्यार ग्राउंड फ्लोर. आणि ह्या प्रश्नाची बरोबर जाप दिवप्या मदले भाग्यवान जैतिवंत आसात NR प्रसाद, राजाजी नगर, बंगळुरू. तुमकां परबी. निर्वाचन आयोगाच्या सौजन्यान तुमचो पुरस्कार तुम्ही दिल्ल्या पत्त्याचेर तुमकां बेगीनूच मेळटलो. आणि आमच्या ज्या आयकुप्यांचे नाव जैतिवंत म्हणून घेतले ना, तांणी निराश जावचे न्ही. जापो धाडत रावशात. तुम्ही एक दीस जैतिवंत जातले. आणि आता वेळ आयला ह्या सप्तकाच्या प्रश्नाचो. भारती, प्रश्न विचार. सांगात पळोवया, ELC चे पुराय नाव. प्रश्न परतून सांगता. तुमकां सांगपाचो आसा ELCचो फूल फॉर्म. तुम्ही आमकां तुमच्यो जापो धाडपाक शकतात. WhatsApp नंबर 9999031950 चेर. जिखतल्याक मेळटले विशेष इनाम भारत निर्वाचन आयोगाच्या सौजन्यान. कृपा करून तुम्ही तुमच्या आधार कार्ड वा पॅन कार्डाचे फोटो वा डिटेल्स आमकां व्हॉट्सॲप करचे न्हय. आमकां ताजी मात्तूय गरज ना. आमचे कडेन जोडिल्ले रावात ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान. आता दितात आमी आमच्या उलोवपाक विराम. ह्याच आश्वासनाचेर मेळुया फुडल्या सप्तकान, ह्याच दिसा ह्याच वेळार तुमचे कडेन जातली भेट. नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. लोकशायेची
सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.